हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात. सो समज तुमचे डी टी एच आसा रेडे आनी तुम समज चॅनल तुमचे कडेन आसा सबस्क्रिप्शन कळ्ळें. समज तुमचे चॅनल दिसना तुमकां डी टी एचार, म्हणजे तुमकां नॉट अवेलेबल दाखयता ऑर पेड करून दाखयता. बट तुमी पे केला ऑलरेडी तुमकां चॅनल ते दाखयता तुमचें सबस्क्रिप्शन. सो तुमकां ऑप्शन दाखयता कशें कितें करप तें. सो फस्ट राव आमचो आसा तो एअरटेल डी टी एच. सो दुसरे म्हाका खबर ना ते ऑप्शन कशें आसता, टाटाचे बी कशें ऑप्शन आसता ते. सो तुमकां दाखयता राव. ऑन केल्या दाखयता तुमकां. ओके. सो पळय हांगा पावलो न्ही म्हयनो होम स्क्रिनीर. सो एअरटेल दाखोवंक एअरटेलाचें कशें करप तें. सायडीक गेलो, हांगा वचप, लास्टाक येवप सकयल सारको, आनी हें चॅनल रिसेट ऑप्शन आसा हांगा. चॅनल रिसेट तें रिसेट करप. आनी पीन आसता पळय, समज तुमी रिसेट करूंक ना न्ही तर पीन बेसिकली डिफॉल्ट पीन आसता 0000 नाजाल्यार 1 2 3 4. मोस्टली तुमी 0000 घालून पळया 4 फावटी आनी सबमीट करा कळ्ळें. मागीर तो रिसेट जातलो चॅनल. आनी तुमचें चॅनल जे डिलीट जालें न्ही, ते दिसना तुमकां, वा कितें अपडेट सॉफ्टवेअर जातना कितें इशू बी येयला, जेन्ना चॅनल रिसेट करता तेन्ना तो डी टी एचाचे जे चॅनल सेव आसता पळय ते सगळे डिलीट जाता आनी ते परत चॅनल एड जाता. सो दॅट वे समज तुमचें चॅनल डिलीट जाला, कितें जाला, समज तुमकां अशें येता चॅनल सबस्क्रिप्शन तुमी पे करूंक ना, पण तुमकां तें दाखयता लिस्टान तुमच्या सबस्क्रिप्शनान तुमच्या आसा चॅनल तो, जाल्यार तुमकां मागीर तो चॅनल परत एड जातलो. सो आमकां कितें आसलें पयलीं, आमचो स्टार प्रवाह एच डी आसा पळय तो आमकां दिसनासलो. सो तुमकां आतां दाखयता राव. लायव्ह टी व्हीर वचता राव. टी व्ही लायव्ह टी व्ही गेलो, तो 521 मारता पळय. पयलीं नासलो, पयलीं आतां येतलो पळय बाबा, आतां चॅनल येयलो तो. कित्याक हो चॅनल नंबरूच 521 नंबरूच म्हाका दिसनासलो. 520 आनी मागीर डायरेक्ट फुडें 522 एड येतालो असो. हो येता डायरेक्ट. हो चॅनल 521 नंबरूच नासलो चॅनलाचो कळ्ळें. सो आतां रिसेट केल्या उपरांत हो आतां चॅनल आमकां येयलो परत. सो सिंपल आसा. कस्टमर केराक बी फोन मारपाची गरज ना. समज तुमी चॅनल पीन रिसेट केल्लो आसलो पयलीं, तुमी आपल्याक जाय तो ओन घातला, जाल्यार तुमकां कस्टमराक फोन मारचो पडटलो. समज तुमी कांय घालूंक ना, कस्टमर केराक समज तुमी सॉरी आय मीन चॅनल रिसेट तुमी करूं ना केन्ना, मागीर तुमी पीन रिसेट करूंक ना, जाल्यार डिफॉल्ट आसता हेचो पीन 0000 कळ्ळें. डायरेक्टाक सेटिंग्सान वचपाचो डी टी एचच्या सिस्टमांतल्यान, डायरेक्टाक कोनशाक वयर सेटिंग वचपाचो, सकयल येवपाचो, चॅनल रिसेट ऑप्शन आसा पळय थंय वचपाचो आनी 0000 4 फावटी घाला, सबमीट करा. आनी मागीर तुमकां फुडें नॅक्स्ट प्रोसेस तुमकां तो सॅटेलायट ऑप्शन दाखयतलो, खंयचो स्कॅन करप खंयचो तुमी सिलेक्ट करा. तुमकां जो स्ट्रेंथ खंयची बरी दिसता पळय तो सिलेक्ट करा आनी मातसो टायम दिया. मातसो तो स्कॅन जाता, 1-2-3 मिनटां लागता स्कॅन जावपाक, आनी मागीर तो सेव जातलो. इतलेंच. मागीर ते चॅनल सगळें तुमकां येतलें परत. चला गायज, बाय.